उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप। ते मनीस थंयचे उठले आनी सोदोमांचेर दिश्ट घालचे खातीर एक उंच सुवातेक गेले। तांकां वाट दाखोवंक म्हूण अब्राहम तांचे सवे गेलो। सर्वेस्पोर आपणा इतल्याक चिंतूंक पडलो, हांव करूंक वेता ते अब्राहमांत हांव कशें लिपोवन दवरूं? ताची संतत व्हड आनी बलिश्ट जावंक आसा आनी ताचे उद्देश संवसाराच्या सर्व राष्ट्रांक आशिर्वाद मेळोवंक आसा। ताच्या भुरग्यांनी आनी ताच्या घराण्यान प्रामाणीकपणान आनी नितीन देवाचे वाटेन चलोवंक आदेश दिवचे खातीर हांवें ताका विंचला। हे परी सर्वेस्पोर आपणे अब्राहमाक दिल्ली बसावणी कार्यारुपाक हाडटलो। उपरांत सर्वेस्परान म्हळें, सोदोम आनी गोमोरा विरोध बोब भोव व्हड जाल्या। तांचे पाताक खरेंच भोव व्हड आसा। हांव सकला वचून तांच्यो करण्यो हांवें तांचे विरोध आयकल्ले बोबेक ताळ पडटात की ना म्हूण पळयतलो। हाची हांवें खबर घेवंक जाय। ते दोग मनीस थंय थावन सोदोमाचे वाटेन गेले, पूण अब्राहम सर्वेस्परा मुखार थंयच उबो रावलो। अब्राहम सर्वेस्परा सरशी वचून विचारी लागलो, कोट्यां सांगाता नितीवंता सोय तूं नास करताय? चिंत्या, शारांत 50 नितीवंत मनीस आसात तर सगळ्या शाराचो तूं नास करतलोय? आनी तांतू आसलेल्या 50 नितीवंत मनशांक लागून ते वाटोवचो नाय? अशें केदींच करिनाका, कित्याक खोट्या सांगाता नितीवंतांक जिविशे मारल्यार नितीवंतांक आनी खोट्यांक एकाच तरान लेखिल्ले परी जाता। अशें केदींच करिनाका। सगळ्या संवसाराच्या मनसुबेदारान नितीक पसंद जाल्ले करूंक जाय न्हय? सर्वेस्परान म्हळें, सोदोम शारांत 50 नितीवंत मनीस म्हाका मेळटीत जाल्यार तांचे खातीर सगळे शहर हांव वाटयतालो। अब्राहमान जाप दिली, हांव धूळ आनी गोबर तरी सर्वेस्परा लागीं अशें उलोवंक धैर्य घेता। चिंत्या, 50 नितीवंत मनशांक 5 जण उणे आसात। ह्या 5 जाणांक लागून तूं सगळ्या शहराचो नास करताय? ताणें म्हळें, ना, थंय 45 नितीवंत मनीस मेळटीत जाल्यार हांव ताचो नास करचो ना। अब्राहमान परतून म्हळें, चिंत्या, थंय 40 मात्र आसात। ताणें जाप दिली, 40 जाणां खातीर हांव ताचो नास करचो ना। अब्राहमान म्हळें, हांव परतून उलयता म्हूण म्हजो सर्वेस्पोर रागार जायना जावं। थंय 30 जण मात्र मेळटीत जाल्यार? ताणें जाप दिली, 30 जण थंय मेळटीत जाल्यार हांव तशें करचो ना। अब्राहमान म्हळें, परतून म्हज्या सर्वेस्परा लागीं उलोवंक हांवें धैर्य घेतलां। थंय 20 मेळटीत जाल्यार? ताणें जाप दिली, ह्या 20 जाणां खातीर हांव ताचो नास करचो ना। अब्राहमान म्हळें, म्हजो सर्वेस्पोर रागार जायना जावं। निमाणे एक पावटी हांव उलयतां। थंय 10 जण मेळटीत जाल्यार? ताणें जाप दिली, 10 जण थंय मेळटीत जाल्यार हांव ताचो नास करचो ना। अब्राहमा लागीं उलोवन जाताच सर्वेस्पोर थंय थावन गेलो आनी अब्राहम आपल्या घरा परतालो। देवाचे उतार हे। साम मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता। आपणा भोंवतणी वेडो घाल्ले लोकां जमे पळोवन जेजून सरोवराचे पेले तडीक वचूंक फरमायलें। तेदवा एक शास्त्री फुडें सरून जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री, तूं वेताय थंय हांव तुजो पाटलाव करीत येतां। जेजून ताका जाप दिली, कोल्यांक माटी आसात, सुकण्यांक घोंटेर आसात, पूण मनशा पुताक माते तेंकूंक सयत सुवात ना। ताच्या शिसा मदलो आनी एकलो म्हणालो, सायबा, पयले वचून म्हज्या बापायक मातयेक पावूंक पुनी म्हाका सोडू। पूण जेजून ताका जाप दिली, तूं म्हजो पाटलाव कर, मेल्ल्यांक मेल्लेस मातयेक पावूं दी। देवाचे उतार हे।